काणी धमकी बरयणार स्टॅन अगेरा मुल्की सादरकर्ता रनिटा पायस कारकोळ प्रस्तुत ओमान माणिकचंद ज्वेलर्स शहरांत एक नवाडीक नांव भांगार व्यापारांत पयिल्लें स्थान 60 वर्सांची यशस्वी चरित्रा माणिकचंदानी निवृत्त जावन घरच्या चौकटांत दीस लोटतालो कारभार पूत रोशनचंदानीन आपले खांदी घेतिल्लें रोशनचंदानीच्या हातापंदाक काम करतलो तसो पातयेणेसो गुमास्त युसूफाची प्राय 50 उतराली माणिकचंद ज्वेलर्सांत 25 वर्सांची लांब सेवा कंपनीचे लेखपाक शिस्तेन आनी दुरसुणेक इडें दिनासतना चलोवन व्हेल्लें 10 वर्सां आदीं रोशनचंदानीन मॅनेजमेंट आपले हातीन घेतना युसूफाचें काम सलीस जावंक एक कंप्युटर दिल्लें तवळ कंप्युटराचें ज्ञान ताचे लागीं नातलें तरी एक तुर्त कोर्स शिकून कंप्युटराचें काम करची अर्हता ताणें आपणायल्ली तो दीस सोमार वरां सकाळींची 9 युसूफ बसार तावन देवलो बस स्टॉपांतावन दुकानाच्या मेटा म्हणसर चलोवंक ताका 4 मिनटां लागतालीं ग्लासाचें दार लोटून तो भितर रिगलो दुकानाचो मॅनेजर रोशनाचे बायलेचो भाव अजय दुकानाची सावी अजया लागीं आसताली नवकर तोमास कावंटर नितळ करच्या कामार लागलो विक्र्या मेली हेणे तेणें गजाली करताले बरो सकळ मागून युसूफ आपले बसकेक गेलो कावंटरा फाटल्या विस्तार कुडांत एक कोनशाक ताचें मेज कदेल आनी फायलांचें कॅबिनेट आशिल्लें ताचे बसकेंतावन रोशनचंदानीचें ग्लास कॅबिन ताका सारकें दिसतालें रोशनचंदानी आजून येवंक नातलो ताचें येणें 10 आनी 11 वरांचे मदें नक्की कितल्या वरार म्हणून सांगूंक कश्ट बसून कंप्युटर चालू करतना थॉमसान सकाळींची च्या मेजार हाडून दवरली चायेचो घोट घेवन खंय तावन काम आरंभ करचें म्हणून चिंतना काल सांजे रोशनचंदानीन दिल्ल्या मोठ्या शर्मामसो ताका उडास आयलो रोशनचंदानीचो वहिवाट फकत भांगार लायनीक सीमीत न्ही हेर क्षेत्रांनी ताचें जाळ उसवयल्लें बाजारांत दूड उडोवन 10 वांटे पाटी घेवची कला आनी सकत ताचे थंय आशिल्ली चलनचित्र निर्मापकांक बलिश्ट वाडीचेर तो रीण दितालो असल्या निर्मापकां पैकी गुरुदेव नांवाच्या एकल्याक ताणें 40 लाख दिल्ले पिक्चर उक्तावण जावन 3 म्हयने जाल्ले तरी गुरुदेव रीण पाटे दिवचे खबरेर नातलो रोशनचंदानीन युसूफाक हाचे पाटेक लागूंक सांगलें युसूफान गुरुदेवाक सकाळीं सांजेर टेलिफोना केल्ल्याक लेख ना फांत्या फारार उठून गुरुदेवाच्या घरा वचून भेट केल्लीय आसा गुरुदेवान निबां दिवन फाल्यां म्हणच्या शब्दाचो आसरो घेतलो बावडो युसूफ कितें करतलो गुरुदेवाक सादी आसचे मट्टाक ताणें विरार केल्लें गुरुदेव दाट कातीसो रीण पाटी दिवची खुणां दिश्टीक नातलीं कमॉन हांव खंयसर धांवता म्हणचे परी पाटी लागलाय वितरकांची चॅक बाउन्स जाल्या पूण खंत करिनाका पयशे भद्र आसात हांव फाल्यां येवन रोशन शेटाक समजयतां एकच डायलॉग पाटी मुखार बदलून गुरुदेवान असंख्यात फावटी सुकारी मारिल्ली गुरुदेवान उतरांची धार आनी नटनाद्वारी हर एक फावटी युसूफाक फटायिल्लें युसूफान असहायकपणी तिनसनिबां बॉसाक पावीत केल्ली तुजें प्रॉब्लेम कितें म्हूण जाणा युसूफ विराराय जाल्ल्या रोशनचंदानीन काल सांजेर ताची झडती केल्ली बापय लागीं आशिल्ली आत्मीयता पुता लागीं नातली माणिकचंदानी लागीं उलयतना युसूफाचो ताळो सुकतालो पूण कित्याक म्हणून नेणा रोशनचंदानी लागीं संवाद करतना ताची चिंतनां आनी उतरां सारकीं सुटनातलीं इतल्या वर्सां आमचे संस्थांत हांव एकावंटंटाचें काम करताय तूं पूण सारकें वसुली करूंक तूं आजून शिकूंक नाय रोशनचंदानी दुर्सालो
भोव थोडें दिवंक आसचें देवें बऱ्या उतरांनी इसारतना दितात. जायत्यांक बरीं उतरां नाटवनांत. असल्यांचे पयशे पिळूंक धमकी वापरी जाय पडटा. धमकी म्हळ्यार कितें म्हूण तूं जाणाय? मानसीक समतोलन हालोवची तलवार. वसुली करूंक ह्या तलवारीचो उपयोग म्हत्वाचो. तुवें बसून आसच्या कदेलार धमकी दिवची कला नेणआसता तुवें कशें इतलीं वर्सां काडलीं म्हणून म्हाका अजाप जाता. हांव प्रयत्न करतां रोशन शेठ, कश्टांनी भासयलें युसुफान. म्हाका तुजें प्रयत्न नाका, फळ जाय. गुरुदेवाक आंग शिरशिरो हाडची एक धमकी दी. सर पयशे वाडिसोवें तो हांगासर हाडून पावीत करतलो. मेजाक मूठ मारून तिळसिलें रोशनान. समजल्लें युसुफाक. काळो दुडू कानुनाचे मजतीन पयशे पाटे काडचें असंभव. ह्या सन्निवेशांत धमकीयेकच वाट. पूण धमकी दिवची कशें? युसुफान माथें खुरपिलें. गुरुदेवाचे नंबर डायल करूंक चिंतना ताच्या टेलिफोनाची कांपीण वाजली. हॅलो. युसुफान रिसिवर कानाक लायलें. हॅलो, हांव रोशन उलयतां. आतां हांवें सांगिल्लें परी आयक. लिपोनसो आकांत युसुफान पारकिलो. तूं दुकानांतावन शिदा मोतीलालाच्या रेस्टॉरंटाक वच. हांव तुका थंयसर 5 मिनटांनी कॉल करतां. लायन मेकळी जाली. कितें म्हूण समजनासतना घाबरलो युसुफ. धडपडून उठतना कोप आड पडून उरली च्या मेजार पडली. टॉमसाक मेज नितळ करूंक आदेश दिवन मॅनेजराची परवानगी घेवन तो भायर धांवलो. मोतीलालाच्या रेस्टॉरंटाक पावतना ताका उस्वास सांबाळूंक कश्ट जालें. मिनूटभर रावन वत्तळ सुदारसूंचे प्रयत्न करतना टेलिफोन जागें जालें. कावंटरार आसच्या मोतीलालाच्या पुतान रिसिवर उखलून जाप दिली आनी हेणें तेणें नदर बोंडावन युसुफाक लागीं आपयलो. तुका तुज्या बॉसाचें फोन आयला. ताणें रिसिवर वड्डायलें. थँक्यू. कपालाचो घाम पुसून युसुफान रिसिवर हातीन घेतलें. हॅलो. तो पेन घालो. हांव युसुफ. म्हजें घरचें आनी दुकानाचें टेलिफोन टॅप जावचो संभव आशिल्ल्यान हांवें तुका पब्लीक बुथांतावन अशें आपयजें जालें. रोशनान वेळ व्यर्थ केलो ना. टॅप? घाबरलो युसुफ. कित्याक? यू स्टुपिड. हांकरलो रोशन. तूं जापी दिनाका. थंयसर कोणी आयकूंक आसात. इन्कम टॅक्सांत काम करच्या खास मनशान म्हाका खबर दिल्या की म्हजेर इन्कम टॅक्साची रेड पडचेर आसा. रेड मुखल्या 3 दिसां भितर केदाळाय पडोवंक पुरो. तूं घडबड नाका. म्हजीं उतरां आयक. म्हज्या कॅबिनांत आसच्या मेजा बगलेच्या आलमारींत एक काळें फायल आसा. ह्या फायलांत हांवें बाजारांत रीण जावंक दिल्लो पयसो, रीणकारांची लिस्ट आनी गुपीत लेखपाक आसा. हें फायल काडून तूं शिदा घरा व्हरून लिपोवन दवर. परिस्थिती थंड जाल्ले उपरांत पाटी हाड येत. पूण युसुफाचे हात पाय कांपले. तुका जापी दिनाका म्हणून हांवें एक फावटी येदोळूस सांगिल्लें. धेंकणो मारी लागलो रोशन. तूं सार्वजनीक जाग्यार आसाय. तुवें विचारचे पयलें हांव तुका सांगतां. आलमारीची सावी खंयसर आसा म्हूण तूं विचारताय मू? म्हज्या मेजार 3 पेन स्टँड आसात. ह्या पैकी एक पेन स्टँडाचो रंग काळो. हांतली पेन पेन्सिल्यो काडल्यार भितर तुका 2 सावयो मेळटल्यो. एक आलमारीची आनी एक आलमारींत आसच्या लॉकराची. काळें फायल तुका लॉकरांत मेळटलें. समजलें? समजलें शेठ. युसुफान तकली हालयली. फायल उक्तें दवरून भायर वचनाका. तुज्या बॅगांत लिपय. अजयाक कितेंच सांगची गरज ना. हांवें तुका कलेक्शनाक धाडलां म्हणून सांगल्यार पुरो. हें फायल तुज्या घरा भितर शाबीत दवर. आयचो दीस तूं घरा राव. फाल्यां कितेंच घडोवंक नातलें परी आयल्यार जालें. हांव लायन डिस्कनेक्ट करतां. गुड लक. रोशनान आखेर केलें. रिसिवर पाटी दवरून मोतीलालाच्या पुताक ताणें उपकार बावडलो. कूड आनी मोतींत स्थिरता चुकल्ली. नियंत्रण हाडचें प्रयत्न करन तो पाटी दुकानाक आयलो.
थॉमसानं शिंपली च्या नितळ केली. आपल्या कदेलार तो बसलो ना. रोशनाची हुकूम जारी करूंक आसली. बॉसानं ह्या मिसावाक आपणा कित्याक विंचलो? अजयाद्वारी हें काम ताका करयत आसलें. म्हळ्यार आपूण सर्वांप्रास चड पातीणसो मनीस? युसूफ खूश पावलो. रोशनाच्या कॅबिनाक ताणें मॅट दवरलें. काळ्या पेन स्टँडांतली पेन्नां आनी पेन्सिल्यो काडून ताणें पेन स्टँड परतिलें. 2 सावयो सकयल निसारल्यो. एक सावी विंचून आलमारीच्या बुराकांत रिगयली. ती सामार रिगली ना. आतां दुसऱ्या सावयेचो प्रयोग केलो. दार उक्तें केलें. आलमारीचें लॉकर उगडून ताणें काळें फायल भायर काडलें. बगले नासचे पयशांच्या आट्ट्यांक हात लागतना आंग झिम्म जालें. लॉकर आनी आलमार आसा तशें धांकून ताणें सावयो पाटी पेन स्टँडांत उडयल्यो. आपल्या बसकेक येवन काळें फायल ताणें आपल्या बॅगांत रिगयलें. आपली सर्व दस्तावेज, पुस्तक आनी फायलां सर्व सारकें आसा म्हणून खात्री करून गोवेताची सावी घेवन रावन तो वचूंक तयार जालो. अजयाची परवानगी घेवन तो दुकानांतल्यान भायर आयलो. ताचे पांय सरारा बस स्टॉपार येवशीं गेले. आपणाचो कोणी पाटलाव करिनात म्हणून खात्री करूंक ताणें दुबावास्पद नदरेन घुंवोवन भोंवती पळयलें. ताचेर कोणायची निगा नातली. बस सायिल्लेंच तो शिदा घरा गेलो. इतल्या वगीं पाटी आयिल्ल्या घोवाक पळोवन बायल वहिदा आनी धूव मुमताज आजापलीं. भलायकी बरी ना म्हणचे नीब दिवन ताणें तांकां समाधान केलें. रोशनचंदानीचे फायल ताणें खाटयेरासच्या दाट गजडे पंदाली पयल्या. मुमताज डिग्री संपवून आतां कंप्युटर शिकतालें. बँकांत काम करी जई म्हणची ताची आशा निराशेची हंताक पावल्ली. आशिल्ले सेविंग्स खर्च करून काजर करून दिवया म्हळ्यार हेर तेगां जून शिकपा फाटल्यान लागली. चर्को हायस्कुलांत आनी दोगां जवळीं चेडवां दुसऱ्या पियुसींत शिकतालीं. माणिकचंद ज्वेलर्सांत जायत्या वर्सांच्या सेवेंत करोडांनी ताणें पयशे मेजिल्ले तरी खासगी जिणयेंत कुटुंबा खातीर हजारां खातीर तो कश्टाल्लो. निश्ठा, श्रद्धा आनी विश्वासी सेवेचो प्रतिफळ जिणयेंत पयशांत आडकळ आनी खरस मनशाक युसूफ एक जिवंत निदर्शन. दोनपरां जेवन आपल्या कुडांत इल्लेशें आराम करया म्हणून आयिल्ल्या युसूफाक न्हीद आयली ना. बायल आनी धूव सिटींग रुमांत टीव्ही धारावाही देखतालीं. युसूफाक काळ्या फायलाचो उडास आयलो. गजडे पंदाक हात घालून ताणें फायल भायर काडलें. बॉसाचें खासगी फायल वाचचें सूख न्हे. सवकास पानां परतितना युसूफाची अंतर्मुळां उडलीं. रोशनचंदानीच्या काळ्या वहिवाटाक लेख नातले. बाजारांत उंच वाडीचेर दिवच्या रिणा शिवाय शेअर्स, प्रॉपर्टी, खासगी संस्थांनी डेपॉझिट म्हणून बेनामी नांवांचेर रोशन पयशांच्या दोंगराचेर बसून रास करतलो. नांवाक आपूण अकावंटंट, आपणाक कितेंच कळीत ना. रोशनचंदानी कितलो गिरेस्त म्हणचे सत आपणाक हें फायल वाचतना गुमानाक गेलें. ताका मेळिल्ली भोव थोडीं बिकेची इन्क्रिमेंटां, ही इन्क्रिमेंटां घेवन कंपनीक लुकसाण जायत म्हणून इन्क्रिमेंटां स्विकार करतना समेत ताका दाक्षिण. रोशनचंदानीच्या कुल्या पंदाक खुसून आसच्या पयशांचो आपणाक अंदज कित्याक येदोळ जालो ना. कुसोन पिलां काडच्या पयशांचे लेख रोशनान ह्या काळ्या फायलांत विवरण दिल्लें. हें फायल इन्कम टॅक्स अधिकाराच्या हाताक शिरकालें तर कितें जायत म्हूण सांगून चिंतून युसूफ कश्टालो. सामटालो तर सरकाराचे मुठींत चिड्डोन देदस्पर जाता आसलो. हीं पातकां लिपोवंक बॉसान आपणाक विंचलो. स्वाभिमानाचें किसर ताचें तें पेटलें. दुसऱ्या दिसा दफ्तराक रिकतना इन्कम टॅक्साचे अधिकारी थंयसर जमले. रोशनचंदानीच्या घरा, दुकान आनी दफ्तरांत एकच वक्ता रेड जाल्ली. अजय आनी हेर नौकर
नर्वस जाल्ले. युसुफाक अधिकारांच्या सवालांक जापी दितना ताळो सुकलो आनी हात पांय कांपले तरी ह्या आक्रमणाचो संकेत पयलेंच कळीत आसल्यान तो आश्चर्यभरीत जालो ना. कितेंय लिपयल्ले अकावंट्स आसात तर सारकें सांग, एका अधिकारीन ताका सत्राय दिली. उपरांत शिरकलोय तर भितर पडटलोय, जामिनेर भायर येवंकू जावचें ना. आमचे तावनू घुटमळ लिपय नाका, दुसऱ्यान हळू कानान तिळसिलें. सत सांगलें तर तुका सरकारातावनू बहुमान मेळटलें. सत? काळें फायल उक्तें करूं? सरकारातावनू बहुमान मेळटलें खंडीत. रोशनाक विक्रीत करच्यांत कितें सूख आसा? सवालांचो दाळो युसुफाच्या तकलेंत दोंगरा परी उबो जावंक लागलो. कानुनाक फटी सांगून जमो केल्ल्या पयशांक आपणे कित्याक सांगात दिजे? कित्याक? आपणे फटीसो सांगात दिला म्हणून फाल्यां रुजू जालें तर आपणाक कानुनातावन शिक्षा लाभतली? आपणे कित्याक रिस्क घेजे? ह्या रिस्कीचें मोल आपणाक रोशन दितलो? रिस्केचें मोल? त्या राती युसुफाक सारकी न्हीद आयली ना. न्हिदे खातीर तो कश्टालो. एका चिंतनेतावन मेकलो जावंक असंभव जाल्लें. रिस्केचें मोल आपणे रोशन चंदानीक तावन वसूल करीजे. सरकारातावन लिपोवन खेळच्या करोडांतावन इल्लोसो दुडू आपणाक दिल्ल्यान रोशन दुबळो जावचो ना. बदलाक आपणाच्या कुटुंबाक एक बरें भविश्य मेळचो संभव आसा. युसुफाक पयशांची भरपूर गरज आसली. तेगा धुवांचें काजार आनी चेरक्याचो बरो फुडार निवृत्त जातना आपूण सलवतलो म्हणून समजल्ल्या युसुफाक जिणेंत आज प्रथम फावटी बचाव्याची एक वाट झळकाल्ली. आपणाचेर थापयल्ल्या रिस्केचेर मोल आपणे रोशना लागीं विसारी जाय. पूण कशें? विसारल्या फारा रोशन हांसून हांसून पयशे दितलो? असंभव. तर वाट? धमकी. आपणाक 50 लाख दिना तर हें काळें फायल इन्कम टॅक्स दफ्तराक पावतलें म्हणून आपणे रोशनाक बेश्टायजे. घामाचे थेंबे ताच्या कपालार पाजारूंक लागले. 50 लाख चड जाले? तर 25 लाख विचारूं? छे, रोशन शेटाक 50 लाख कितेंच न्ही. ताचे लागीं हेर वाट ना. आपणे विसारलो फेरगो दिनातले शिवाय ताका निर्वोग ना. हेर वाट ना. तें काळें फायल आपणाच्या ताब्यान दिवन रोशन शेटान ब्रहत सूख केली. युसुफाच्या तोंडार हांसो उदेलो. रोशनान आपणाक फकत एक काळें फायल दिवंक ना, बगार ताचे काळजाची शीर आपल्या ताब्यान दिल्या. एक बलिश्ट धमकी सफल जाली तर आपणाची जिणी बदलतली. धमकी दिवंक नेणा म्हणून रोशन केदाळाय आपणाक दुर्सतालो. हें फट करची वेळ घडी उदेल्या. युसुफ तयार जालो. धमकी. मानसीक समतोलन हालोवची तलवार. इन्कम टॅक्साचे रेट जावन 10 दिसां उपरांत काळें फायल पाटी हाण दिवंक रोशनान युसुफाक हुकूम दिली. तो दीस ब्रेस्तार. दुसऱ्या दिसा युसुफान हुकूम पाडली ना. फायला विणें तो दफ्तराक रिगलो. काल तावन ताणें धमकी रुपार कसले डायलॉग सांगा जायी म्हणून अभ्यास केल्ले. 11:10 रोशन शेटाचें येणें जालें. 11:30 युसुफाक रोशनान कॅबिनाक आपयलें. काळें फायल विसारतना आपणे कितें मार्मीक उतरां वापारी जायी म्हणून चिंतलें युसुफान. ताळोसो डील करून खाली हातांनी तो भितर रिगलो. जळारी मारूंक आयिल्ले परी खाली हातांनी आयलाय? म्हजें फायल खंयसर आसा? उपराटलो रोशन शेट. युसुफान धैर्य रावचें प्रयत्न केलें. काळीज निसरालो आनी भग जालो. तो सांबाळूंक कश्टालो. घोवन पाटी बसकेक येवन सारकें तयार करून उपरांत धमकी दिवया म्हणून ताका बगलें. 1 मिनीट राव. गुरुदेवाक तूं विसरलोय? रोशनान विशय बदलिलो.
तुज्यान ताची वसुली करूंक जाली ना. हांवें वसुली करची रीत तूं 1 मिनीट रावन पळय. उबो आसच्या योसुफाचे पांय नित्राण जावन बोळ सुकच्या स्थितेक आयले. रोशनान गुरुदेवाचे नंबर बोटान दामले. गुरुदेव लायनीर आयलो. हॅलो, तूं कितें समजताय तुकास? मेजाक मूठ मारली रोशनान. तुजें पिक्चर रिलीज जावन इतलो तेंप जालो. घेतिल्लें रीण वाडीसोवें पाटी दी जाय म्हणून गिन्यान ना तुका? तुजी आनी तुज्या बायल भुरग्यांची सुपारी संपतलालाक हांव दी जाय म्हणून तूं आशेताय? संपतलाल शहराच्या भाई कुळयेचो वृत्तीपर गुंडा. योसुफाक उसवा सोडूंक बांदपा जालें. कित्याक तूं म्हाका संपतलाल तसल्या निष्ठूर मनशाक मोदें हाडी शकताय? किंचित दाक्षिणे विणें रोशनान संवाद मुखार सिलो. म्हज्या उतरांक संपतलाल कितलो मान दिता म्हणून तूं जाणाय? तुका पयशे पाटे दिवंक मोन ना तर सांग. बाकीचें काम संपतलाल करतलो. कितें म्हणालोय? आमचे मदें संपतलालाची गरज ना? बरें. ना 15 दिसांचे अवधेक हांव कबूल ना. तुजे लागीं फकत 10 दीस आसात. 10 दिसांनी तूं म्हाका विसरलोय तर तुका आनी तुज्या बायल भुरग्यांक मेळोंक संपतलाल येतलो. रिसिवर पाटीत धाडायलें रोशनान. योसुफाचें सर्वांग वीज सकत धांवल्ले बरी कांपलें. आयकलें? हाका धमकी म्हणटात. रोशनान योसुफाक पळोवन विचारलें. तें आसूं, म्हजें काळें फायल खंयसर आसा? हां. कपालार देंवल्लो घाम योसुफान पुसलो. तुजें फायल घरा उरलां. आतां वचून हाडूं? गरज ना. फाल्यां हाडूंक विसर नाका. तें फायल नासतना म्हजें जायतें काम बाकी पडलां. विरायन म्हणालो रोशन. सॉरी सर, फाल्यां खंडीत हाडटां. घोवन पाटी बसकेक आयलो योसुफ. समाप्त.